सरकाराक जाय असं जर जायचं सरकार राज्यसभेक आणि लोकसभेक डिसिजन घेऊ शकता. कारण गावडा वेळपण हांकां 2003 सालांतलो स्टेटस मेळ्ळो आसा. जसो आज आमी काश्मीराचेर पळयता रिजर्वेशन दिलें आमकां जें 2003 मेळ्ळें तशें त्रिपुराक आसा आनी तांकांय दिल्लें आसा. जर काश्मीराक दिवंक शक्य आसा त्रिपुराक दिवपाक शक्य आसा जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांक सुद्दां दिवपाक म्हाजें कठीण काय. आनी त्या बेजाचेर हांव मुख्यमंत्री आनी आमच्या सगळ्यांनी टीम आसा की होम मिनिस्टर अमित शाहक मेळटलें तशेंच पंतप्रधानाक मेळटलें आनी आमचो गोंयचो विशय आसा आमी कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करता. मजगती मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन एसटीचे नेते म्हणटा मुख्यमंत्र्यान बेगीनूच गृहमंत्र्याक मेळचो. चीफ मिनिस्टरान ॲश्युरन्स दिल्ले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन सेंट्रलाक वतलो आनी मिनिस्टर फॉर लॉ अँड जस्टीस श्री मेघवालजी आनी होम मिनिस्टर अमित शाह हांकां मेळोन ह्या प्रश्नाचो तो सुटावो करतलो म्हणून. आतां आमी मागता सीएमा कडेन तुमी ताबडतोब ऑल पार्टी डेलिगेशन वचचें